हरमल पंचायत क्षेत्रांत प्रभाग 4 वॉर्ड नंबर 4 हांगसरलो कॅन्डिडेट माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जालो. अपात्र जावपाचें कारण म्हणल्यार CRZचे कायद्यांतर्गत नो डेव्हलपमेंट झोनान तेणी आनी तेजे फॅमिलीनी कांय बांदकामां केल्ली आनी त्या प्रकरणांतल्यान बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जाला आनी तेच्या जागेर ही आतां आयज इलेक्शन लागला. खरें म्हणजे तेणें ताका 6 वर्सां खातीर बंदी आसा इलेक्शन लडोवपा खातीर आनी तेजे खातीर तेणें आपल्या मिसेसीक वेलेंटिनो फर्नांडीस हांकां हांगा उबें दवरल्या आनी तेच्या अपोजीट आसा हरमलचे जो ते आदल्या टायमाचे एक माजी सरपंच आनी सबी फर्नांडीस हाचे चेडो प्रजय फर्नांडीस हो इलेक्शनाक उबो आसा. गेले एक 4 ते 5 दिसाचो एक आढावो जर घेतलो जाल्यार दोनूय कॅन्डिडेट आपूण जिखतलो अशें सांगतात, परंतु CRZच्या बाबतीन बर्नार्ड फर्नांडीसा कडल्यान गिरकर रोड ह्या प्रभागातले कितलेशेच कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट कांय कारणा खातीर बंद पडले, ताचेर कारवाई करची पडली. ताच्या खातीर त्या प्रभागातले कांय नाराजी बर्नार्ड फर्नांडीसाक जावं शकता आनी तेच्या खातीर दाणो हो भाग बर्नार्डाचो एक बालेकिल्लो कसो ते भाग आनी इतर कांय तेजे नातेवाईक मेळून तो बरी हायट दिवं शकता. परंतु अंदाज जर घेतलो जाल्यार नाराजी ताका खूब भोंवतली आनी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित आरोलकर हांचोय प्रजय फर्नांडीसाक बरो तेंको आसा. तेणें कांय दीस आपले आपण प्रचारांत भाग घेतला, तेजी मिसेसीनूय भाग घेतला. ताच्या खातीर ह्या घडयेक प्रजय फर्नांडीस हो किंचित आघाडी घेतलो अशें दिसता. म्हणजे कितें जालां हें आमचें बाय इलेक्शन. सो हें इलेक्शन जावपाक कारण म्हणजे तो आदलो कोण पळय सरपंच आसलो बर्नार्ड फर्नांडीस ताणें कितें तरी CRZचे हितून कितें तरी तेचे प्रॉब्लम मेळ्ळो, ताका कोर्टांतून कितें तरी डिस्क्वॉलिफाय केलो, ताका लागून हें इलेक्शन जालें. सो खूब वर्सांनी खरेंच खूब वर्सांनी आफ्टर 17 इयर्स आनी इलेक्शनाक हांव उबो रावलो. ती भाव डॅडी चोपल्या उपरांत भाव आहलो. पूण जेन्ना हांव लोकांक दिसलें की तेणें कितें तरी वायट केलां म्हणून लोकांनी भितर डिस्क्वॉलिफाय जाल्या उपरांत लोकांनी म्हाका पाठिंबा दिलो की तूंच राव आनी आमची आतां कितें फुडलीं कामां तें म्हणून आमी फुडें वचया. कित्याक लोकांचे पोटाचे इश्यू आहा तो घरांचे कितलींशीं घरां थँक्यू कितलींशीं घरांक CRZची केशी चालू आहा. लोक भियेला आयज. आमचे पारंपारीक फिशरमॅन आनी थोडे टॉडी लेबर आहा. सो तेंचो आतां रावपाचे हेचेर घरांचेर इश्यू येयला. आमची रेजिडेन्शियल घरां मोस्टली ताका लागून कितें तरी आतां लोकांनी म्हाका फुडें काडलो आनी इलेक्शनाक फुडें दवरलो.